ना पण सगळे पर्यटक इंडियेचे पर्यटक फॉरेन ट्युरिस्ट जे गोंया विजीट करता ते आमकां सगळे जे आमचे हॉस्पिटॅलिटी आहा गोंयच्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी आहा ती पळोवन आमकां हो दर्जो दिल्लो आहा की गोवा इज अ व्हेरी हॉस्पिटेबल अँड व्हेरी स्टेट वीच इज व्हेरी फ्रेंडली टू द ट्युरिस्ट. कांय लोक ह्या दिसांनी आमी सोशल मिडियाचेर पळयता. आतां आमकां एक थोडे न्यूज चॅनलांनी दाखयल्ले बसून आहा, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर दाखयल्लें आहा की कोण तरी आदित्य त्रिवेदी आनी अदर्स आर स्पेसिफिकली टार्गेटींग गोवा एंड दे आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनीक एंड प्रेस मिडिया. सो एकटो कोण तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेता और एकटो कोण तरी सोशल मिडियाचेर वयता, ट्विटराचेर वयता आनी ट्वीट करता की असो असो इन्सिडंट जालो म्हणून, आनी हो इन्सिडंटा खातीर गोंयचें नांव बदनाम करता. आनी असो प्रयत्न चालू आहा की सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता, ट्युरिस्ट सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना ट्युरिस्ट सिजनाचे स्टार्ट जाता पळय तेन्ना आमी हे 3-4 वर्सां जालीं पळयता. पोस्ट कोवीड आमकां जो बिझनस आमचो गोंयकारांचो वाडलो, जे 2021 आसूं 22 आसूं बिझनस वाडलो. लोकांनी मान्य करपाक जाय की खुबशे इंडियन ट्युरिस्ट गोंयान येयले. इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स वर क्लोज्ड, सो ताजेर खुबशे ट्युरिस्ट गोंयान येयले आनी त्या खातीर आय डोंट नो हू इज एम्प्लॉयींग देम, म्हणजे कोण तांकां असो एम्प्लॉय करता काय आमचें नांव बदनाम करपाक. सो अशें कोण सोशल मिडियाचेर आमी वाचताले तेन्ना पळयलां की त्रिवेदी हे कोण तरी आदित्य आनी कोण कॉलिंग गोवा एज अ शीट होल म्हणून तेणें डिस्क्रायब केला. द कोस्टल स्टेट डिस्क्रायब्ड इट एज शीट होल वेन इट कम्पेर्ड इट टू साऊथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशन. आमी आमच्या गोंयान दुसरे कंट्रीक आमी कंपेर करीत ना केन्नाच. बाली हॅज इज ओन चार्म, वेदर इट इज थायलँड, तेंचे ट्युरिजम वेगळेच आसा, श्रीलंकाचे ट्युरिजम वेगळेच आसा. आमचे जे ट्युरिजम आहा, वी प्रमोट आवर कल्चर, वी प्रमोट आवर फेस्टिवल्स, वी प्रमोट लायक आमचे आतां फेस्टिवल आहा, फेस्टिवल ऑफ लायट्स फाल्यां, वी प्रमोट आवर फेस्टिवल्स, वी प्रमोट आवर बीचीस. हांव मान्य करता की खंय थोड्या जाग्याचेर गव्हर्मेंट वील हॅव टू लूक इन टू इट. म्हणजे थोडे जे बीच आसूं, खंय तरी प्रॉब्लम्स आहा ते एड्रेस करपाची गरज आहा. काल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केले ऑन गार्बेज सिट्युएशन इन द नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट. ते हाती भायर वयताले म्हणून ताणें एड्रेस केले. ताणें सांगले हे जाग्यार येवपाक जाय, पंचायतींनी हेचेर काळजी घेवपाक जाय, पंचायत हॅज टू लूक आफ्टर इट, इट इज देअर जॉब. आमी प्लांट बांदून दिला, तुमी हाडा. तशें सेम वे एवरी प्रॉब्लम हॅज टू बी एड्रेस्ड. And Chief Minister and government of the day should see that all these problems are addressed. But some people who are trying to defame our state should be dealt strongly with. आता डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजमान खुबशे लोक आहात, डायरेक्टर आहा, डेप्युटी डायरेक्टर्स आहा, खुबशे जाण आहा. तेणी इमिडिएटली हेजेर केस फायल करपाची गरज आहा. अशें जे कोण सोशल मिडियाचेर वयता, ट्विटराचेर वयता आनी आमचे गोंयचें नांव डिफेम करपाक सोदता, तेंचेर केस फायल करपाची गरज आहा. They have no right to defame our state, which is promoting tourism, which is one of the best tourist destinations in India. When we talk about India and when we talk about the world, we are also ranking somewhere. So nobody has a right. We also address to the media so many issues and problems. आमी address करता की बीच क्लीन आसची, कलेक्शन सारके जावचे वेस्टाचे, लायफ गार्ड सारके आसचे, रोड सारके आसचे, पॉट होल्साचे एड्रेस आमी केला. जस्ट बिफोर द सिजन स्टार्टेड ऑल ओवर गोवा रोड्स हॅड पॉट होल्स. सो तेजेंय काम सुरवात जाल्लें आहा. म्हणजे आमी एड्रेस करप हो इशू. आनी मुख्यमंत्री आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसूं, तेणें हें फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमकां करून दिवपाची गरज आहा तें काम. वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इट इज वॉटर प्रॉब्लम or any problem, we need to address these issues. Whether there are touts on the beach, we need to address this issue. I am not saying that we are very clean or we have it is one of the destination which has no problems. Every tourism destination in the world has problems.
some problems can be seen, some problems cannot be seen. So अशें आमकां डायरेक्टली बदनाम करपी लोकांचेर कारवाई जावची म्हणून हांव प्रेसाक एड्रेस करताय. आनी I will also write to the Director of Tourism that they, on behalf of the Department of Tourism and on the state of Goa, they should file a complaint addressing this problem. म्हणजे अशें कोणे तरी ताका सांगला. आतां कितें आसता, कांय लोक जे आहा ते उमके डेस्टिनेशन सांगता आमी प्रमोट करता. म्हणजे कोण जो तर व्हडलो ट्रॅव्हल एजंट आहा, इफ इज प्रमोटींग सम साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आतां तेणें खुबशी कंट्रीचे हें दिलां की हे बऱ्यो म्हणून ह्यो बऱ्यो म्हणून. आतां थोडे जाण जे आहा ते प्रमोशनान आसता, तांकां एवरी ट्युरिस्ट हू गोज देर तांकां पयशे मेवता, तेंचे एअर फेज मेवता, तांकां बुकींग मेवता अमावंट, तांकां तेजेर कमिशन मेवता. आतां असले लोक जर तर गोवा इतले बॅड म्हणून सांगता, गोंयान वचनाका तुमी हिंगा वचा. हे आमचे पोट, आमचे शेकवाले आहा, सगळे भाशेचे घटक आहा आमचे, वेदर दे आर स्मॉल ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स जे आहा, वेदर रेस्टॉरंट ओनर आहा, कोण गेस्ट हाऊस ओनर आहा, रिसॉर्ट ओनर आहा, हे सगळे ऑल द एंटायर इकॉनॉमी, एंटायर पीपल हू आर स्टेइंग इन द नॉर्थ एंड साउथ गोवा कोस्टल बेल्ट आर डिपेंडिंग ऑन दिस tourism sector. We also need to put certain things in place. I also agree with that we have to address all the different issues which are troubling the tourism sector, which are having adverse effects on tourism. We need to address this issue, but at the same time, if somebody is defaming us, we need to be vigilant, and Department of Tourism should immediately take this up and file a complaint on that person and bring him to the state of Goa and ask him what is his problem. Sir, Why is he defaming our state? Why is he defaming our tourism of the state of Goa? सर अशें गोंयचें नांव जे पिड्यार करता हेंकाय कोण तरी फुडें काडटा हे नांव पिड्यार करपा खातीर आनी पेड कर दिता काय? तेका कितें म्हणटा, दुसरी कंट्री जेन्ना कोण प्रमोट करता म्हणजे तो त्या कंट्रीचे प्रमोशनान सहभाग आहा, म्हणजे तेजो कसलो तरी धंदो आहा, तेजे ट्युरिजम एक्टिविटी थिंगा आहा, तेजे ट्रॅव्हल एजन्सी आहा वा तेजो इंट्रस्ट आहा. सो ते फायंड आवट करपाची गरज आहा. हो गोंयांक कित्याक डिफेम करता? गोंयची इतली हॉटेलां जी आहा ती फूल वयता, ताका येवन जेन्ना दिसता की हिंगा फूल आहा, बरें बिजनस आहा, इंडियन ट्युरिस्ट हिंगा भरपूर येता, सो हांकां बंद करुया, हांकां दुसऱ्या कंट्रीन व्हरुया जिंगा आपूण प्रमोशन करता. अशें फायंड आवट करपाची गरज आहा. तेजो इंट्रस्ट कितें पळय फेसबुकार व्हिडिओ युट्यूबाचेर जे अशें जाता की गोंयान कितें कितें वायट घडटा हें सगळें हांवें आत्तां सांगलां न्हू तुका, खंय कितें वायट घडटा तेजेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. आमी जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले तेन्ना आमी तें सुदारूंक शकता. वेदर इट इज इलिगल गायड्स, वेदर इट इज स्काउट्स जे म्हणटात, जे कोणाक सतावणी जाता बिचाचेर, ती सगळी बंद जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी खूब फावटी प्रेसा कडेन एड्रेस करता, पूण आमी खंयसरूच म्हणना की बाबा हे आमचें डेस्टिनेशन एकदम वायट, एकदम पिड्ड्यार जाल्लें आहा वा एकदम काबार जाल्लें आहा. आमी कितें म्हणटा, वी आर एड्रेसींग दॅट पर्टिक्युलर इश्यू एंड दॅट इश्यू नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय and looked after by the Home Minister or looked after by the Department of Tourism or looked after by the any other department where it is a problem. Like PWD roads patch up जावपाकूच जाय. ट्युरिस्ट येता, आमचे लोकल भोंवता, रस्त्यांचेर आसूं, पार्किंग लॉट आसूं, CCTV कॅमेराज आसूं, पुलीस सर्विलन्स आसूं, वेगवेगळे हितूनसून आमकां पळोवपाची गरज आहा. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, वी हॅव टू बी एक्टीव इन दीस. We have to be very much active and see that all these issues are addressed. सर बिचाचो विचार ह्या दिसांनी फॉरेन ट्युरिस्ट खूब कमी जाले येवपाचे. पयलीं जशे येताले पळय चारकडे चड येताले, आतां हे खूब कमी जाले. कारण आमी सांगला न्हू तुका, वेगवेगळे इश्यू आहात. पोस्ट कोवीड आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट जे गोंयान येताले ते कमी जाल्ले आहा. त्या खातीर डिपार्टमेंट काम करीत आहा, म्हणजे आतां चालू केला तेंचे. आमचो पर्यटन मंत्री मागीर UK गेला, तो म्हणजे समीट जे आहा ट्युरिजम समीट तेच्या खातीर गेला. सो ही वील ऑल्सो सी एंड हाव वी कॅन एट्रॅक्ट द युरोपियन ट्युरिस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. आदी कशे येताले, फिनलँडाचे येताले, जर्मनीचे येताले, इटलीचे येताले, स्कॅन्डिनेवियन चे येताले, म्हणजे चार्टर्स येताले. हे सगळे भाशेचे ट्युरिस्ट युरोप
युरोपाचे गोंयान येताले. आतां ते कमी जायत गेल्ले आहा. ते कित्याक कमी जायत गेल्ले आहा तेजेर स्टडी करपाची गरज आहा. हाव टू प्रमोट गोवा एट द इंटरनॅशनल लेवल एंड हाव डू वी कीप द डेस्टिनेशन गूड फॉर देम. म्हणजे आमचे कडेन एकूच ना की बीचूच डेस्टिनेशन. वी हॅव टेम्पल्स, वी हॅव चर्चीज, म्हणजे एन्शंट आदल्यो इगर्ज्यो आहा, आदली टेम्पल आहा आमचे कडेन. प्रमोशनाक म्हणजे आमचे कडेन हिस्टॉरिकल वस्तू आहा, आमचे कडेन फोर्ट्स आहा, आमचे कडेन रिवर्स आहा, आमचे कडेन बॅक वॉटर्स आहा, आमचे कडेन भरपूर ट्युरिजम आहा. सो इट हॅज टू बी प्रमोटेड इन द रायट वे. And I think the government of the day, Department of Tourism, is doing a job at the moment. Let us give them some time. They will bring the required changes which are to be brought in the state of Goa and in the tourism department. सर बिचाचो जर विशय घेत जाल्यार आमी पळयलो की हेसांनी सीझन चालू जाल्लो आनी वयता ते सगळ्याक रस्ते पडीत नासले. हे रेटान त्रास जावपाचे. ते आमी सांगलेले आहा आतां फुडलो म्हयनो नोव्हेंबर आनी डिसेंबर जे रस्ते फोडलेले पयलीं केबल घालपा खातीर ते आतां पॅचअप करप चालू आहा. म्हणजे केबल जॉयनिंग चालू आहा. तूं म्हणटा ते फोडला पळय ते तितलेच एरियेक फोडला जॉयनिंगाक. दुसरे रोड कोणाक दिवचे न्हू हे आमी चीफ मिनिस्टराक काल बसून सांगला की आतां नोव्हेंबर येयलो. आतां एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आहा. तेजे उपरांत डिसेंबराक भरपूर इंडियन ट्युरिस्ट वेगवेगळे फेस्टिवलांक येतात. तेजे उपरांत मागीर क्रिसमस आहा, न्यू इयर आहा. न्यू इयराक भरपूर क्रिसमस हे येता, ट्युरिस्ट येता. सो ट्युरिस्ट येवन गोंयान रोड खणलेले आसूंक पारना. ते आमी पोस्ट 15th ऑफ जानेवारीचे उपरांत जे कितें रोड खणपाक जाय ते खणया. आतां सद्याक बंद करूया. सर एक बिचाचो जर विशय घेत जाल्यार सध्या सीझन चालू जाल्लो आसा. आमी पळयला बागा बीच ते कलंगूट बीच जितली आतां शेक आहा ते खातीर एनक्रोचमेंट केली दिसना येता. जे शेकारांक जे 15-20 मिटर पर्यंत जागो 15 मिटराचे भायर कोणें एन्क्रोचमेंट केला तितले जे टेबल्स चेअर्स कॉन्फिस्केट जाल्ल्यो आहा. आमी पासून तांकां सांगला आमच्या लोकलांक की वी आर वीथ यू टू डू गूड बिझनस इन द कोस्टल बेल्ट बट डोंट गो बियॉन्ड वॉट इज गिवन टू यू. तुमकां कितें दिलां त्याच मर्यादेन तुमी रावपाची गरज आहा. कित्याक आनी यू हॅव टू सी दॅट लायन इज नॉट क्रॉस्ड. सर कित्याक आमी हांव मानता तुजें एक 2-3 जाणांनी केल्ले प्रॉब्लम तेंचे सगळे कॉन्फिस्केट करून येयले. कित्याक लायफ गार्डाचे आसा पळय ते पासून दिसना. फाल्यां सकाळीं जर कोण बुडलो जाल्यार ताका वाटूय मेळना लायफ गार्डांक येवपाक. सी आमी लेटरूय बरोवपाचें आहा डिपार्टमेंटान आनी तेणी एक्टूय करपाक जाय. थिंगा IRB पुलीस आहा तेंच्यांनी आपल्याक कितें सांगलां की ही लायन तुमी दवरपाक जाय पळय ती लायन तेणी मेनटेन करपाकूच जाय. जर तर लायफ गार्डाचो कोणें तरी येवन टेबल्स घातले चेअर्स घातले ते आमी 100% काडटले. वी वील नॉट अलाव एनी रुल्स टू बी डिजोबेड. ते सगळे कितें आहा पळय ते तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय. जे डिपार्टमेंटान दिला तितलेंय फॉलो करपाक जाय. येस थँक्यू.